फटाफट उत्तर दिले. सरपंच उमाकांत परबगांवकर हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरात ही ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक सगळे पंचवांगडी हजर आशिल्ले. हे ग्रामसभेत फेरी सेवेचेर चर्चा जाली. मिनाच्या येरादारीचो प्रश्न मातसो तापलो. सरमांचेचेर रातच्या वेळार मायनिंगेचो वावर चलता, जाका लागून लोकांक बरो त्रास सोंसचो पडटा, खास करून इश्कोलाक वचपी भुरग्यांक. जाका लागून रातच्या वेळार मिनाचो वावर बंद करपाचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. जाल्यार आमी आयज 2 वर्सां जाली जी मायनींग लागून अगेन्स्ट तेंचे जे खंयच्या डिपार्टमेंटा आमी लॅटर करता, जावं ते मागीर कलेक्टराचें ऑफिस आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं, डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसूं, पोल्युशन बोर्ड आसूं, कोणूच आमच्या हेजेर लक्ष दिना. कसलेच हेजेर आमी कितें कारवाय तेजी 3-3, 4-4 म्हयन्यांनी येतात ते. आनी त्या टायमार आतां एकूच तुमकां उदाहरण दिवचें म्हणजे फाटल्या दिसांनी 2 जुनाक एक इन्स्पेक्शन मॉनिटरींग जाल्लें थर्ड शिफ्टी बद्दल. सारमनची नायट चलता पळय त्या बद्दल एक मॉनिटरींग जाल्लें आनी तेन्ना ते मॉनिटरींग करपाक 2 जुनाक ते येयले. मशिनां बीन सगळी फीड केली घरांनी आनी पळयता जाल्यार भितर गेटी भितर कांयच ना चालू. सगळे मायनींग एक्टिविटीज बंद दवरल्यो. अश्यो गोश्टी घडटा. आणि फ्लायओव्हरचे कितें आहा तुमचे? फ्लायओव्हराचें आतां कितें जाल्लेलें आसा, फ्लायओव्हर हो ते आतां तेंच्यांनी फायल हांगा पंचायतीन दिल्लेली आसा लायसनाक. पूण ती जर फाल्यां जर तो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार आमी सारमनस कंप्लिटली काबार. कित्याक आयज इसी म्हणटा कितें की 200 मिटरां भितर जे मायनींग ट्रान्सपोर्ट आसता पळय ते तुजी मिंद्र हें आसूंक जायना, कितें आसूंक जायना, घरां आसपाक जायना. जाल्यार आयज 90% जी घरां आसा सारमनच्या येयली ती 200 मिटरांनी येता आनी वड बेजीस ते आतां ते मायनींग चलयता. आनी खंयच्या आदाराचेर ते आयज हेका फ्लायओव्हराक मागता. आयज फ्लायओव्हराक जर पंचायतीन परमिशन दिलें जाल्यार सारमनस काबार. हेचें कारण कितें जाल्यार मुळगांवच्यान ज्यो तेंच्यो डंपर्स व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आसा पळय त्यो डायरेक्ट व्हरोन फ्लायओव्हरा वयसून हांगा येतले खंय सारमनचेर येतले. रात दीस चालू उरतले, 24 वरां ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो. आयज तांकां कंडिशनां घालून सुद्दां पब्लीक रोडार तेंच्यांनी अंधाधुंदी केल्लेली आसा. आनी आमचे सरकारचे डिपार्टमेंटाची पंचायत जावं पोल्युशन बोर्ड एकामेकाचेर घालतले आसा. आयज पोल्युशन बोर्डान एक लेटर पंचायतीक धाडलेलें आसा. त्या आधाराचेर 4 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी इन्फॉर्म केल्लेले आसा. डायरेक्टर ऑफ मायन्स, कलेक्टर, RTO ट्रान्सपोर्ट आनी पंचायत तुमी एक्शन घेया म्हणून. पूण आयज 1 म्हयनो जालो सगळे जाण ते लेटर आपले फायलीत तशें दवरलेले आसा आनी कोणूच तेजेर एक्शन घेवंक वचना. कित्याक ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो. तेन्ना आयज ग्रामसभेत खुबशे प्रश्न मांडलेले आसा. सो आयज आमच्या 7वी पंच मेंबरांक एक बरें हें दिल्लें आसा की मायनिंगाच्या विशय म्हणजे मायनिंगचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसा जो पावसांचो माती रेबो सगळो जाता हेजेर आयज आमचें डिस्कसन जालें. सो डिस्कसनान अशें जालां की आमी आतां पंच जो सरपंच आमचो डेप्युटी सरपंच उमाकांत आसा हो लेटर फाल्यां परवां हेका दितलो, वेदांताक दितलो की ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी बंद करचो म्हणून. सो हेका एक 8 दिसाचो पिरियड दिल्लो आसा आनी 8 दिसाच्या उपरांत जर कंपनीन कांय हें एक्शन ना घेतली आनी बंद दवरूंक ना ट्रान्सपोर्ट जाल्यार फूल बॉडी आनी जे लोकल्स आमचे आसतले हे तेजेर बंद करपाक आमी रस्त्यार देंवतले. हें जालें आनी जे आनीक बारीक बारीक प्रश्न कितें आसा हेजेर सोल्युशन ऑलरेडी जाल्लेलें आसा. नायट शिफ्टीचो कितें विशय येयलो? नायट शिफ्टीचे म्हणजे जी सारमनस नायट शिफ्ट चलता थंय तो नायट शिफ्ट जी आसा हितून जवळ जवळ 200 मिटराचे भितर घरां आसा हांकां त्रास जाता आनी भुरग्यांची एग्जामी आसता आनी कितें आसा हे नायटीक जावन त्रास जाता. म्हणून ती नायट सुद्दां बंद करपाचो हो असो एक डिसिजन आमी पंचायतीक घेतलेलें आसा आनी अवश्य ते म्हाका दिसता जावपाची अशें शक्यता आसा जातलें. फ्लायओव्हरचो कितें विशय? फ्लायओव्हराचोय आमी डिमांड घातला की आमकां फ्लायओव्हर हो नाकाच. कित्याक फ्लायओव्हरान आमकां कितें फुडें जातलें पळय हें आमकां आतां तरी दिसता दृश्य की कितें जातलें. कित्याक आयज जर ह्या रुटाक जर ह्यो आमच्या 6 व्हिलराच्यो गांवाच्यो ज्यो गाडयो चलता तेन्ना फाल्यां जर फ्लायओव्हर जालो जाल्यार कंपनी म्हाका दिसता आमच्यो 12 टनाच्यो डे नायट गाडयो चलयतल्यो आनी आमचे जे लोकल्स जे ट्रकवाले आसतले आनी कितें आसतले हांकां नश्ट करून उडयतले आनी मागीर फाल्यां जो पावसान जो रेबो आनी कितें हो सगळो शेतांनी वयतलो आनी सगळे नश्ट जातले ह्या भया खातीर आनी त्रास धोकादायक जातले म्हणून आमकां हो हें नाका. त्यात पयलीं आसले ते उलय घेतलो आजून आतां जवळ जवळ आतां 4-5 वर्सां तरी सुरवात विशय हांगासर घालून वयता. पयले फावटी आतां 2 वर्सां जालीं आमकां सांगता कितें की
फॉलोअपच चालू आहा आता एक वायट आहे फॉलोअप 2 वर्सां चालू आहा आता कितके वर्सां फुडें आनी तो जर आमकां खबर ना पूण आमी डेली फेरीचो प्रॉब्लेम फेस करता आता कोणी पंचायतीन घातले आसता कॅमेरा कॅमेरा पळय हां पूण ते आतां यूज कितें जालो कॅमेरा जाता तुमचे कडेन कितें सीसीटीव्ही फुटेज बी कितें आसा ती फेरी कशी चलता कितें चलता आतां आमी कंप्लेंट करता पण पंचायत सदस्य केले पंचायत केले सगळे जाण तेच म्हणटा तो म्हणटा आमचो सुनील म्हणटा की आमी एमएलए कडेन फॉलोअप घेता एमएलए आतां 2 दीस करता फॉलोअप घेता आमकां पूण आजून मेरेन काय डिस्कशन काय जायत ना एकदांच येयले कोण सुभाष फळदेसाय एमएलए आमचो परत आमचो एमएलए सगळे जाण गेले थंयसर तेंच्यांनी कितें डिस्कशन केलें तें आमकां अजून काय खबर ना एक तर एक फेरी आणि दुसरी म्हटल्यार माय ते आतां डिस्कशन जालें तें एक फेरी जर टायमार जर धरतलो सकाळी फुडें न्हू जाल्यार तो कितकी धांवपळ जाता आनी ते खातीर वयर करतलो जाल्यार ओवरटेक करतलो जाल्यार सकयल मायनीच्यो लायनी हे ट्रकाच्यो लायनी आसा परत रस्तो सकयल हे आसा एक ट्रक वयता जाल्यार सकयल तांबडे कपडे जाले कामाक वयतना वयतना ते येतना पळय हे जाल्लें आसा थंय रस्त्यार लोकांचं प्रोत्साहन मेळ्ळें आमकां बरें 51 सभा आसले आनी बरी चर्चा जाली मेन म्हटल्यार कितें तेंचो इश्यू चड आसलो तो मायनींग जो रस्तो पळय डर्टी जाता ते फाटले फावट हांव दिसलो प्रेसाक उलयल्लो की ते एसओपी फॉलो करून तेंच्यांनी जर ट्रान्सफर केल्लो जाल्यार एक लोक सुद्दां तांकां बरो सपोर्ट करता आतां पळय प्रत्येकाचें कितें आसा प्रत्येकाचें घरांचो भायर सदांच आसता ते वाटेनसून आनी फेरीबोटीचे प्रवासी आहा तांकां असो त्रास जावंक येना हे म्हाजे खरें पंचायतीचे वतीन हांव तेंचे हें करता म्हणजे म्हाका बरें दिसना तेंचे हें करपाक की ते स्मुथली तेंचें जावंक जाय ट्रान्सपोर्ट आमी एक पंचायतीन आतां स्टेप घेतला आमी जर ते रस्ते अशे डर्टी करून जर ट्रान्सपोर्ट करता जाल्यार आमी फाल्यां मंगळारा तांकां नोटीस दिवपाची आसा तांकां आमकां कंपनी सीसी मामलेदार बाकीचे अदर्स हे आहा पळय ऑथॉरिटी आहा तांकां दितले आनी आमच्या वांगडा पब्लीक आमचे गांवचे सगळे बंधू येवन ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो असो आमी एक निश्चय धरला तेन्ना कंपनी आतां चतुर्थी येयल्या चतुर्थी लोकांक हे करप आसता तेन्ना लोकांक त्रास दिवचे न्हू ही सुद्दां म्हाजी तांकां एक विनंती आसा ती तेंच्यांनी पाळचें कित्याक तेंच्यांनी आपलें पळोवन जनतेचें मातशें पळोवपाचें फेरीचे म्हणजे प्रॉब्लम जे कितें तेंच्यांनी बरें मांडलें म्हणून तें की फेरी जी मदीं एक क्रॉसींग करता पळय फेरी ती फेरी रावता ती दुसरी अलाउड करता मागीर तो एंटर जाता भितर म्हणजे सामानासून जुंया सायडी म्हणजे टोका सायडी तें आतां कितें जालां तांकां सांगलां तेंच्यांनी डिमांड केला की ती ते म्हणटा कितें ज्यो बाराक बारी झाडां पातळी मुळां भितून हें जालां तें जास्त कॅप्चर केला आनी थंय रॉक्स आहा आनी म्हाका डिसेटिंग करून सुद्दां करची पडटली फाटीं आमदार आमचो आनी सुभाष फळदेसाय ती पाहणी केल्ली तेच्या उपरांत कांय इम्पॅक्ट जावंक ना पूण तो हांव एक तांकां एक विनंती करता की माध्यमांतसून की हो जर आमचो लेटर फॉरवर्ड कधी हेतून आमच्या नॅविगेशनान तर तेंच्यांनी तो सुटावो करचो आनी जेणे करून लोकांचो वाया वयता टायम पळय तो वाया वयचो ना अशें दिसता आनी गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.